नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी विशय घेतला मायनिंगाचो, कारण तश्योच घडामोडी जाल्यात. पयली घडामोड जी जाल्या ती सुप्रीम कोर्टा भितर आज केस हियरिंगाक आयली. तातूंत दोन गजाली जाल्यो. पयली गजाल जी जाली ती म्हळ्यार केसीची हियरिंग 18 ऑगस्टा सावन सुरू जातलें. सॉलिसिटर जनरल जे आसात तुषार मेहता तांणी परत परत आज सुप्रीम कोर्टाक सांगलें गोंया खातीर मायनींग कितलें म्हत्वाचें, कित्याक म्हत्वाचें, गोंयच्या अर्थवेवस्थेचेर ताचो कितें परिणाम जाला आनी सद्याच्या परिस्थिती भितर गोंयाक बाकीचीं क्षेत्रांय कशी बंद पडल्यात आनी ताका लागून मायनींग स्टार्ट जावप कित्याक गरजेचें तें. दुसरी घडणूक जी घडली ती मायनींग वाठारांतल्या पंचायतींनी प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयाक चीट बरयलें आनी सांगलां की गोंयांत मायनींग ताकतिकेन सुरू जावपा जाय आनी जे NGO हाका आडमेळी हाडपाक सोदतात ते आमचो आवाज न्ही, ते मायनींग वाठारांतल्या लोकांक रिप्रेझेंट करनात, ते गोंयच्या लोकांक रिप्रेझेंट करनात. तेन्ना कितेंय निर्णय घेता जाल्यार मायनींग वाठारांतल्या लोकांचें हित पळोवन घेवचो. आनी तिसरी गजाल, आज गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटानय अशाच तरेचो प्रेस नोट इश्यू केला आनी तातूंत भितरय हेच मुद्दे काडल्यात. सो म्हजे बरोबर चार मानेस्त आसात. पयली आसात गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटाचे अध्यक्ष पुतीबाब गांवकार, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर किर्लपा धारबांदोडाचे पंच रमाकांत बाब गांवकर, स्वागत तुमचें. तिसरी आसात म्हजे बरोबर रिवणा सांगेचे सरपंच सुर्या नायक, वेलकम. आनी चवथी आसात म्हजे बरोबर कुळे धारबांदोडेचे मनीश लांबोर, सरपंच. ह्या सगळ्यांनी हातूंतल्या ह्या चिटीचेर सही केल्यात प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयाक जी चीट गेल्या ताचेर. आनी कित्याक ही चीट बरयली, आयची घडणूक जी आसा ती कशी दिसता ताची सुरवात करया. पुतीबाब, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. आयची सुप्रीम कोर्टांतली प्रोसिडींग्स पयली आनी तुमचे प्रेस नोटूय पयलो. ह्या दोनींतल्यान तुमी कितें अर्थ काडटात आनी मुखार कितें जातलें अशें तुमकां दिसता? एक गोष्ट क्लियर जाता की जे गव्हर्नमेंटाचो स्टँड आसा त्या स्टँडा प्रमाणे ते ऍडमिट करतात. त्याने प्रेझेंटेशन जे केले ती देशाचे लीज मायनिंग जो आसात, लिजीस जे आसात आणि गोंयच्या हितून फरक आसा. आणि गोंयच्यो मायनिंग ह्यो लीज बाकीच्या रेस्ट ऑफ द कंट्रीच्या बरोबर येना असो एक त्यांनी स्टेटमेंट आशिल्लो मेहताजींचो. आणि म्हाका अशें दिसता की जो पयलीं पासून आमी जे विशय आमी मांडीत आसात की गोंयच्यो मायनी ज्यो आसात त्यो मायनी आणि बाकीच्या मायनी तुम्ही कंपेअर करूंक जायना. आमचे पोर्तुगीज लॉ हांगा गव्हर्न जाल्लो आसा अजूनय. आणि तेका लागून जी केस पेंडिंग आसा 1998ची ते केसीन क्लियर म्हटलेलें आसा की ऍडमिट करता आसतना की जो पर्यंत ही केस डिसायड जायना तो पर्यंत गोंयच्यो मायनी चालू उरच्यो असो स्टँड ते घेतलेलो आसा. आणि आमचें म्हणणें तेंच आसा. आमचेर आरोप, मागीर तर पार्टिक्युलरली खूप आरोप झाले. आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या नंतर की आम्ही म्हणजे पार्टिक्युलरली पुती गांवकार जो आसा तो मायन ओनरांचो एजंट आसा वगैरे खूप प्रचार झाला. माझे इतलेच म्हणपाचें, हांव रिप्रेझेंट करता कामगारांक आणि मायनिंग डिपेंडंट. हांव मायन ओनरांक रिप्रेझेंट करिना. आम्ही आज उपाशी आसात. मायन ओनर उपाशी ना, तेंच्यांनी पिढयांनी जोडून दवरलेले आसा. जर सफर जर कोण जाता जाय जाल्यार मायन वर्कर आणि मायनिंग डिपेंडंट जे बार्जवाले आसात, ट्रकवाले आसात, मशिनरी ऑपरेटरवाले आसात आणि बाकीचे जे गांवांनी गोडे लोक आसात जे बारीक बारीक धंदो आशिल्लो तेंचो आज धंदो पडला. हे जे आज लोक उलयतात पर्टिक्युलरली जे ह्या एरिया भायले जे लोक उलयतात पर्टिक्युलरली तांकां ह्या एरियाचे कांयच पडलेलं ना. तांकां ग्राउंड रियालिटी त्या एरियाची खबर ना. जर एनवायरमेंट जर कोणी दवरला जाय जाल्यार आमच्या एरियांतल्या लोकांनी एनवायरमेंट दवरला. एनवायरमेंट दवरूंक ना. त्या लोकांनी एनवायरमेंट काबार केलो. सगळी कोस्टल लायन आसा, सगळी हॉटेल आणि लॉजिंग आणि बाकीचे सगळे धंदे आसात कोणाचें लक्ष ना. केवळ आम्ही हांगा सद्याक झगडटा. आमचे लायव्हलीहूड गेल्लो आसा, आमचे पोट मारलेले आसा. पोट आमचे मारचे न्ही, परत मायनी सुरू जावचो होच आमचो प्रयत्न. आज पुतीबाब जे तुम्ही दुसरो प्रेस नोट इश्यू केला तो NGOचेर इश्यू केला आणि फाटली तुमची पत्रकार परिशद जातकीर ह्या विशयाचेर भरपूर बोवाळय जालो की ज्या तरेची भाशा वापरली, ज्या तरेन तांकां शिटकावणी दिली ताजेरय बी. तुम्ही ह्या सगळे टिकेक कशी रिस्पॉन्ड करतात? पण आम्ही एक लक्षात घ्या,
त्यांच्या कोणाचे पोटात पडला पळय पांय पडला पळय तो आज उपवास आसा तो हातपाय बडयतलो आणि तो हातपाय बडयता आसतना कितें जावं शकता म्हणजे आमी जे हांव रिप्रेझेंट करता हांव म्हाजे व्यू न्ही हे जे 3 लाख डिपेंडंट आसात त्या लोकांचे व्यू आहेत त्यांच्या प्रेसा समोर मांडलेले तो इंडिव्हिज्युअल सुटी गांवकाराचो व्यू अशें लक्षात घेवचें न्ही जे लोकांक दिसता लोकांचो जो व्यू आसा तो प्रेसा समोर हांवें मांडलेलो आसा म्हाजो स्वताचो व्यू न्ही हांव एक म्हाका अध्यक्ष म्हणून नॉमिनेट करता आणि त्या अध्यक्षाच्या नात्यान त्यांचो व्यू जगा समोर हाडपाचो लोकां समोर हाडपाचो पब्लिका समोर हाडपाची माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें केली आसा आम्ही येऊया परत पुती बाबा मला या विषयाचेर हांव आतां सुर्याबाब नायक आसा आमचे बरोबर सुर्याबाब नायक कित्या लागून आज ही चीट बरोवपाची परिस्थिती आयली आनीक गोंयभरची लोकांक तुमकां कितें सांगपाचें आसा गोंयभरच्या लोकांक म्हणल्यार आमकां सांगपा आसा की मायनींग हो आमचो ह्या भागांतलो मेन सोर्स आसलेलो जेन्ना ह्यो मायनींग चालू आसल्यो तेन्ना आमचें सगळें सुरक्षीत चलतालें आतां आमी जवळ जवळ 2012च्यान मायनींग हें आमचें बंद आसा म्हणटना हांगची लोकांची परिस्थिती अशी गंभीर जाल्ली आसा की आमी कितेंच स्टेप घेवपाक शकना बरी आतां आमचें यंग जनरेशन आसतलें जावं जाणटे जनरेशन आसतलें तांकां कितेंच करपाक मेळना कारण मायनींग म्हणटा आमचो मेन सोर्स आसलो आतां पंचायती सरपंच नात्यान आमी कितें करताले पयलीं मायनींग ह्यो कंपनी जावं भुरग्यांक बसी चालू आसल्यो दुसरे हायस्कुलान कितें कितें दिताले बुक्स म्हणून दिताले मागीर तेंगे डेली कितें टिफीन म्हूण दिताले दुसरे म्हणल्यार बॅग्स कितें हाडून दिताले सो दॅट आमचे खेडेगांवचे लोक जे आसा तेजे आमी मातशे सस्टेन जाताले आनी खुबशे डेव्हलपमेंटा वटेन ते आमकां आदार करताले फालसक आनी हांगा सरकारा कडेन सगळोच पयस जाता आसा तशें ना कारण हांगा मायनींग जाल्ली मायनींग आसले कारणान आमचो खुबसो डेव्हलपमेंट जातालो त्याच बरोबर लोकांक काम हांव एक ट्रक ओनरचो सरपंच म्हणून उलयता की लोकांचे पोटा पाण्याचें कितें तें जातालें आयचे हांगा अशी परिस्थिती जाल्या की लोकां कडेन कांयच ना कितें स्टेप एक घेतलो कितें करतलो जावं खंय वयतलो खंयच्या क्षेत्रांत वयतलो जाल्यार लोक वचपाक शकले अजून मेरेन कांयच करपाक शकले ना आमचे जे पळय 2012 सान आमी पळय आतां 8 वर्सां काडली तो एक वनवास सो काडलो हेजे आमी कांय करपाक शकले ना म्हणटना आमकां ही मायनींग म्हणटा ती अत्यंत गरजे जावन आसा कारण आमचे कडेन आनी सोर्सीस ना आमच्या रिवणा भागात तर एक फॅक्टरी ना इंडस्ट्रीज ना कांयच ना मायनींग सोडली जाल्यार आमचे कडेन आनी हे भागांत कांयच ना आमची मायनींग ही सामकी गरजेची आसा कारण आमचे जे पळय सगळे फुडलें भवितव्य आसा तें कितें तरी आमी मायनिंगा वयल्यान कमोवन करपाचें कारण मायनींग आसले कारणान आमी मिनाचो धंदो केलो जावं ट्रक घेतले मशीन घेतलें आनी कितें घेतलें आनी दुसरे धंदे आमी करपाक शकले ना हो धंदो आमकां चुप करून दुसरो धंदो करप हेंय आमचे कडेन योग्य ना एक म्हाका सांगात की तुमी तुमची चिटी भितर पत्रा भितर एनजीओचेरूय उलयल्यात की हाव दिस एनजीओ हो तुमचो आवाज न्ही तुमकां रिप्रेझेंट करना ताजे विशीं तुमी कितें सांगपाक सोदतात गोंयकारांक एनजीओ एकूच बाजून पळयता एनजीओ म्हाका दिसता अजुनूय दुसरी बाजू म्हणटा ती पळयली ना दुसरे लोक पळयले ना आमी हांगा आसा ते पळयना लोकांचे ग्रेवन्सीस आयकलना हांव मागता की एनजीओ म्हण रिवणा भागांत कितलीदां येयलो एनजीओ जे पळय आसा मुखार स्टेप घेता की रिवणा भागांत कितले लोकां समस्या पळयल्यो कितले लोकां तेणी पळयले कितले लोकां कडेन विचारले आयची तुमची परिस्थिती खंय पावल्या ही तेणी केन्ना येवन थंय जतनाय घेतली ना कोणाचीच ते वन सायडेड उलयता की हांगा थोडे लोक अशे आसा की आतां आमच्या मायनीर जवळ जवळ म्हाज्या भागांत रिवणा भागांत 10-15 मायन चलताले सगळे पिराय जाल्ली वय मनीस तांकां फाल्यां गेले म्हण फॅक्टरीची 60 वर्सांचे 45 वर्सांचे 50 वर्सांचे तांकां खंय नोकरी मेळपाक शकना आतां हेय लोक हे एनजीओन केन्ना तेंचे फुड्यान येवन समस्या मांडली ना पळयली ना जवळ जवळ 300-400 स्टाफ असो आसलो की सगळे मायनीचे अवलंबून रावले 400 स्टाफ जेन्ना मायनीर वयता तेन्ना तेंची फॅमिली तेंची भुरगीं सगळीं तेजे जगतालीं आयज एनजीओन पळयली तेन्ना एकूच बाजू पळयली दुसरी बाजू ही पळयली ना ताका लागून तुमी म्हणटात की दीज एनजीओज डोंट रिप्रेझेंट यू ना ना आमची बाजू पळयली ना कारण
आयचे प्रसंगात कितें आसा जाल्यार आतां सरासरी आमी सरपंच नात्यान ताब घेतलो म्हणल्यार ही जवळ जवळ 2.5 ते 3 वर्सां येयली, पूण आमी खंयच्याय चड सरकारा कडेन जितलो पळय फंड येता तितलोच येता. आमी अशी पीक करताले पयलीं कितें आसा, एक मायनिंग कंपनी आमगे घडी एम्ब्युलन्स जायी जावं हॉर्स वॅन जायी जाल्यार आमकां त्या टायमार पावयताले आनी त्या टायमार आमी जेन्ना प्रपोजल तेंचे कडेन धाडलें आमकां एक पंचायती जावं गांवां एक अशें कितें डेव्हलपमेंट करपाक जाय, एक देवूळ बांदपाक जाय, घडये हें सगळें सरकार माध्यमांतल्यान जाता अशें ना. तेन्ना आमकां तेयी बीन डेव्हलपमेंट वटेन आपूण तेयी कितें करताले डेव्हलपमेंट वटेन ते आमकां सपोर्ट करताले. आतां हें आसा ठप्प जाल्लें आसा. आतां आमचे कडेन कांयच ठप्प जाल्लें आसा. हांव थंयच्यान मनीश बाबा म्हऱ्या वता, दारबांदोडा कुळेचे सरपंच. म्हणजे तुमी ह्या हाजेर पत्राचेर सही केल्या, सो कितें आशिल्लो उद्देश हें पत्र बरोवपा फाटलो आनी कितें हायलायट करपाक सोदता तुमी गोंयकारां मुखार? ना, आयज कुळे पंचायतीचे हांव रिप्रेझेंट करता आसतना सादारण 7 मायन्स आमच्या अंडर आसल्यो कुळ्या पंचायतीक आनी तातूंतल्यो 2012तल्यान जे बंद पडला आनी बाकीचे जे बेकारी इतली चालू जाला, सादारण ना म्हटल्यार जे वर्कर आसले एक मायनीचेर सामके 150-200 वर्कर त्या एक मायनीचेर काम करताले. आयज तांची भुकमारीची परिस्थिती येयला आनी सादारण ट्रक्स खुबशे 500 ते 600 ट्रक्स म्हणजे सादारण 75% आमची विलेज पंचायत कुळे म्हणटा ती मायनीचेर डिपेंड आशिल्ली. आयज कोणाकडे आयज ट्रक सुद्दां उबो करपाची आयज परिस्थिती ना, ना ते गाडी चलोवपाची परिस्थिती ना. आनी आयज NGO ज्या तरेन आमी ज्या लेटराचेर सायन मारला, NGO ग्राउंड लेवल, ग्रासरूट लेवल आमचे कडेन केन्नाच आमचे कडेन संपर्क करिना. जे आमी खरेंच जे सफरर आहा तांचे पर्यंत येत ना आनी आपल्या भाशेन आपूण जे आपल्याक जाय तशें एक प्लॅन करता, गुगल मॅप करता आनी एक मोठो प्लॅन करून तो आमचे जे रिप्रेझेंट करता तांकां नेगेटिव्ह करपा खातीर आमच्या वयल्या लेवला कडेन ते नेगेटिव्ह रिपोर्ट पावयता. खरें म्हटल्यार ह्या गोंयच्या भुमीचेर मायनिंग आनी टुरिझम एक दोनूच हे अर्थवेवस्था आसा आनी आयच्या ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक सुद्दां आयज हेजी मायनिंगाची एक मोठी गरज आसा. कारण आयज गांवांनी इतली बेकारी जाला, गांवांनी इतले बेकार भुरगे भोंवतात. आयज ह्या सिच्युएशनान मायनिंग हे बरे भाशेन चलपा सारके, जे कायद्याच्या कचोटीत रावून कायद्याच्या नियम पाळून जे मायनिंग सुरवात करपा जाय अशे तरेन आमचे हंबल जे श्री सत्यपाल मलीक आमचो गव्हर्नर गोंयचो आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो गोंयचो मुखेली CM तो आयज प्रयत्न करता जाल्यार जो NGO एक ग्रुप आहा तो वयल्या लेवलार तो रॉंग तांकां मेसेज दिता. बरोबर आहा एनवायरमेंट सांबाळपाचें, म्हणजे जितलो गांवगिऱ्या गांवांनी जे मायनिंग एरिया भितर जितलो एनवायरमेंट बऱ्यापैकी मायन ओनरांनी सांबाळ्ळा, बाकी इतर आमच्या लोकांनी जितलो सांबाळ्ळा आनी तितले सांबाळून आमी जे आयज मायनीचेर बऱ्यापैकी आमी जगताले, आयज खंय तरी तेजेर नेगेटिव्ह पब्लिसिटी करपा खातीर NGOचे प्रयत्न आसा. आमकां चालू जाल्ले जाय, आमकां मायन सुरवात जाल्ली जाय आनी जितले लोक बेकार पडला ते कामाक लागलेले जाय, इतलेच आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागतात. रमाकांत बाब गांवकार आसा आमचे बरोबर, किर्लपाल दारबांदोडाचे पंच. परत पुती बाबा म्हऱ्या वच्चे पयलीं रमाकांत बाब तुमचे कडच्यान जाणून घेता, हे पत्र बरोवपा फाटलो उद्देश कितें आशिल्लो आनी तुमचो मेसेज कितें गोंयकारांक? रमनोद बाब, की हो जो पळय उद्देश आसलो की पत्र बरोवपाचो, की जे NGO आसा ते मिसगायडेड करता, जावं प्रत्येक कडेन आडकाठी हाडटा, सुप्रीम कोर्टान म्हणा बाकीच्या गोष्टी कडेन सगळे कडेन आडीकोटी हाडटा. आतां आमी रिप्रेझेंटेशन आतां करना, आमी वेरियस रिप्रेझेंटेशनां हेजे पयलीं केल्या. 2012 जेन्ना मायनिंग बॅन येयलें तेन्ना विलेज पंचायत किर्लपाल दाबाळ देन सरपंच हांव आसलो आनी आमी सगळे म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतींनी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आनी तेन्ना सरपंच नात्यान सुप्रीम कोर्टान हांव अपियर जाल्लो आनी त्या टायमार आमी रविशंकर प्रसाद आमचो पंचायतीच्या मार्फत रिप्रेझेंट आमची तेणी केस केल्ली आनी तेन्ना सुद्दां आमचे जस्ट कंडिशन फुडें आमचें कितें जातलें, परिस्थिती कशी निर्माण जातली
ही आमी तेन्ना कोर्टाक दाखोवन दिल्ली. म्हणून कशें आसा आतां एनजीओ जे आसा ते वन सायडेड मणी बाबान म्हणलें की वन सायडेड आपले कितें तरी रिप्रेझेंटेट करता आनी मिसगायड करता. कारण खरी परिस्थिती गांवांत कितें जाल्या ती सरपंच आनी ह्या लोकांकूच खबर आसा. तेन्ना तुमी रिप्रेझेंटेट करता आसतना आतां 8 वर्सां कित्याक लागली? हें हियरींग जें आसा तें बेगिनात बेगीन तुमचे कडेन हियरींग हाडून हेजेर सोक्ष लावपाक कित्याक कळाव लागलो? कारण कितें आसा लोकांक जेन्ना भूक लागता तेन्ना लोक फाटलो फुडलो विचार करिना. तेन्ना आतां तुमकां जर खबर आसा हे आतां मणिबाबान म्हणलें की हांगा सिच्युएशन इतलें वर्स्ट जाल्लें आसा आनी मेन म्हणल्यार कशें आतां पंचायत लेवल सुद्दां आमकां चलोवपाक बरी कठीण परिस्थिती जाला. कित्याक गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां ऑक्ट्रॉय जो येता मायनिंगाचो तो ऑक्ट्रॉय येतालो तो गव्हर्मेंट व्हरता आनी पंचायतीक ऑक्ट्रॉय आमकां मेळना. आनी गव्हर्मेंटान आतां आमकां तो जो ऑक्ट्रॉय आतां कलेक्ट जाता तो पंचायतीक आमकां दिवपाकूय स्टॉप केला गव्हर्मेंटान. अशा कंडिशनाचेर आमी पंचायती कश्यो चलोवपाचो हो मोठो एक क्वेश्चन जालो निर्माण जाता. त्याच बराबर इकॉनॉमी जी आसा सगळी लोकांची खालावलेली आसा. लोक कशे जगता आनी कितें करता ते आमकां खबर आसा. रीण काडटा कशें करता हे गाडयेचेर रीण घेता ते गाडयेन आतां रीण सुद्दां दिवपाक लोकांक बंद केल्लें आसा. लोकांनी भांगरां बिंगरां सगळीं घाणां दवरलेलीं आसा. अशे परिस्थितीन लोक जगता आनी तेका लागून आमकांय मोठी दूख जाता. तेका लागून आमी आमकां दिसता की जे आतां गव्हर्मेंट जे चालू करपाक सोदता जे आमचे गव्हर्नर चालू करपाक सोदता आनी मुख्यमंत्री चालू करपाक सोदता तेका लागून आमी एक रिक्वेस्ट केला की एनजीओ आपले हांव म्हणना की एनजीओन रॉंग केलां जाल्यार चडूय बीन तेजेर कांय उलयना. कित्याक एक मनान तेंचे एक विचार गोंयांत स्टेटीक बरो इन्कम येवचो आनी गोंय गजबजून चलचो तेंचो विचार आसलेलो. पूण तो विचार करता प्रजा नासतना राजा कितें करतलो अशी परिस्थिती आमची निर्माण जाल्ली आसा. कित्याक प्रजा जर उरली ना लोकूच जर आनी तुमकां जर खबर आसा पॅन्डेमीक सिच्युएशनाचेर आतां लोक कशे लोकांचे हाल जाले ते आनी मेन म्हणल्यार मायनिंगाचो कोणो जो आसा तो बॅकबोन जो आसा तो मायनिंगाचेर आसा. आतां पॅन्डेमीक सिच्युएशना कारणान जे आमचे गोंयचे जे हे आसा ती खालावलेली आसा. आनी एकूच जर मायनिंग रिझर्वेशन जालें आनी मायनिंग जर बरे भशेन सस्टेनेबल मायनिंग जालें जाल्यार लोकांक ह्या जे गोंयचे जो रेव्हेन्यू आसा तो वाडटलो आनी लोकांक मातशी थाकाय मेळटली. लोक सुप्रीम कोर्टाची हेजी वाट पळयतात. म्हाका पुती गांवकाराक मुद्दम विचारपा जाय. पुती बाब एक प्रश्न येता की जेन्ना परची तुमची पत्रकार परिशदे उपरांत की तुमी खूब हार्श उलयले, तुमी मर्यादा सोडून उलयले आनी तुमी एनजीओचेर टिका केली. हे शब्द बरे न्ही, हे शब्द सोबना, तांचेर टिका करप सारकी न्ही अशे विचित्र हे सामकी प्रतिक्रिया ताचेर आयल्यात. तुमी कशे रिस्पॉन्ड करता त्या गजालीक? जे माझे कोणाक जर हार्श हांव उलयला अशें दिसता जाल्यार ताणें प्रुडंट मिडियाचे जे लायव्ह फेसबूक लायव्ह आशिल्ले ते आयकचे. कारण जे हांवें प्रेसा समोर मांडलेलें आसा तेच मांडलेलें आसा आनी ते जर तुमी जर आयकले जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की म्हाजी जी भाशा आशिल्ली ती हार्श आशिल्ली काय कशी आशिल्ली हे लक्षांत येतलें. ते मातशें काडून रिकॉर्डिंग आसतलें तुमी चेक करात. म्हाजी भाशा इतलीच आसा की हे फावटी मायनिंग डिपेंडंट आसा ते फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले आसा आनी हे फ्रस्ट्रेशन खंय तरी लोकां समोर मांडपाक जाय. एज ए अध्यक्ष म्हणून म्हाजें तें कर्तव्य आसा तें हांवें केलां आनी तातूंत म्हाका चूक काय दिसना. कारण आमी कोणाचेर गाळी मारूंक ना, कोणाक बॅड वर्ड्स कोणाक दिवं ना. आमी इतलेंच म्हटलां की कोणाच्या पोटाचेर पांय दवरचे न्हय आनी तुमचो जर कितें स्कोर काडपाचो आसा जायत कोणाचेर जर रिवेंज काडपाचें आसा माय नोंदणी ते तुमी दुसरे भाशेन काडात. आमच्या कामगाराचेर पोटार पांय दवरून ते रिवेंज काडू नाकात. आमच्या कडेन खेळो नाकात. तुमकां खेळपाचें तेंचे कडेन वेगळे फिल्ड आसा थंय खेळात. तुम्ही आयची प्रेस नोटा भितर दोन शब्द वापरल्यात. एक म्हळ्यार वेस्टेड इंटरेस्ट आणि सेल्फिश मोटिव्ह. किती आहे वेस्टेड इंटरेस्ट आणि सेल्फिश मोटिव्ह? वेस्टेड एक लक्षात घे आमचो अजूनही माझा पहिली पासून डे 1 पासून आर्ग्युमेंट असो आसा आणि आरोप आसा की हे जे एनजीओज आसा पर्टिक्युलरली हे कोणा खातीर काम करता हे सरकारान पयलीं सोदून काडटा. कारण रिसेंटली जर तुझ्या लक्षात येयलें जी केस गोवा फाउंडेशनाची केस मांडपी प्रशांत भूषण ताजेर सुप्रीम कोर्टान कितें केलां पयर काल हे कंटेम्प्ट कोर्टाचेर हियरिंग आसलें ताजेर वेस्टेड इंटरेस्ट कशें म्हटलां हो विशय लक्षात घ्या न्हू. कारण हे एनजीओ जे रिप्रेझेंट कोण कोण करता ते वेस्टेड इंटरेस्ट हे सुप्रीम कोर्टान काल क्लियर जाला कालच आशिल्लें आता 5 तारखेक दवरला ते. हांव सुर्या बाबा रावता की
एक तुमकां जर मेसेज दिवपा जाय NGO, तुम्ही किती मेसेज दितले आनी हे NGO खंय चुकता अशें दिसता तुमकां? एनजीओ मेसेज म्हणल्यार अशें आसा की तेणी दोनूय बाजू पळोवचे. एक बाजू म्हणल्यार आमच्या मायनिंग डिपेंडंट कोण आसा तुमचे दुसरी सगळे सायडी दवरीन डिपेंडंटाची बाजू पळोवचे, त्याची परिस्थिती पळोवचे खंय आसता म्हणटे, आनी एक सायडीन तुम्ही ती बाजू पळोवप. आमी म्हणना तुम्ही वायट करता अशें आमी सगळीं म्हणना, पूण कारण जशें जर मनीस ना, मनीस जगपाक शकना आनी तुम्ही बरें तर हें सांबाळून दवरलें, आमचे कितें ही दोनूय बाजू तेणी पळोवचें आनी योग्य तो निर्णय करचो. पण आमचे इतलें म्हणणें कितें आसता, कश्यो करून आमची ज्यो पळय लिगल ज्यो पळय मायनी आसा त्यो ताबडतोब कश्यो करून तुम्ही आडमेळी हाडना आसतना चालू करच्यो. खंय तर तुम्ही खंय कसले कामां परत परत जेन्ना हें येता तुमी आडमेळी हाडटा अशें केलें म्हणटना तुमकां जितले पळय दुसरे खंयचो रिवेंज घेवपा आसा ते दुसरे बाजून तुमी घेवचें, पण आमचेर पोटार पांय दवरीन तुमी तें करची न्हू. मनीष तुमचो मेसेज कितें गोंयकाराकय बी ज्या गोंयकाराक दिसता की तुम्ही चुकतात म्हणून आनी NGOकय बी तांकां दिसता की तुम्ही चुकतात म्हणून? ना NGO जे काम करता ते एक आपल्या बाबतीन आपल्या विचारानुसार NGO वयता. आमचो ग्रासरूट आमचो लेवलार आमच्या लेवलाचेर आमी चिंतता की आमचे जे काम चलता ते आमच्या पोटा खातीर चलता. आज तांचे म्हणणें कितें आहा की भरपूर इलिगलिटी जाला आनी त्यो बऱ्यापैकी जाल्यो, आज त्यो बंद जाल्यो. आज खंय तरी 2012तल्यान जेन्ना जे बंद जाला ते आज बंद जाला, पूण ते परत चालू करपाक सोल्युशन म्हणटा तुम्ही कॅपिंग घालात, टाइम लिमिट घालात, जे कितें कंट्रोल करपा जाय, एनवायरमेंट कसो प्रोटेक्ट जातलो, त्यांचे जे इंटरेस्ट आहे एनवायरमेंटाचो त्या खातीर कितें पाठपुरावो करपा जाय हो तुम्ही एडवायस करा. न्हू त्या सुप्रीम कोर्टार वचून परत 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 ते आपूण ऑब्जेक्शन घालप आणि ते स्टॉप करप. तुम्ही NGO कडे हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा तुम्ही खंय तरी सोल्युशन दिया गव्हर्नमेंटाक की बाबा हेका कमीच कमीत करात, कॅपिंग घालात, जो वयर कमी काडटा तो कमी करात, किंवा ट्रान्सपोर्ट असो जावपा जाय किंवा बाकीच्या लोकांचे. हे कित्याक सांगता तर आमचे जे गांवगिरे गांवांत जे लोक डिपेंडंट आसा त्यांची रोजी रोटी कशी चालू जातली हेजेर विचार करात. न्हू फक्त एनवायरमेंट म्हणटात आणि बाकीचे इतर मिसगायड करून ते काम सॉल्व जावचेच ना. सदांच जर ऑब्जेक्शन उरले, प्रत्येक जर कायद्याचे बोट म्हणजे कायद्याच्या हेचेर बोट धरून जर चल्ले जाल्यार केन्नाच जावचे ना. जे सोल्युशन आहा ते NGOन आणि गव्हर्नमेंटान मिडल येवन हे सोल्युशन काडपा जाय. कित्याक तर ह्या टोटल मायनिंग डिपेंडंट जे आहा भरपूर लोक आहा हे विचार करपा जाय NGOन. सामकेच तुमचेय दवरपा जाय आणि गव्हर्नमेंटाचे लोकांचेय पळोवपा जाय. ह्या तरेन हे मायनिंग सुरवात जावूंक जाय आणि मायनिंग सुरवात करपा खातीर आमचो फुल पाठिंबा आमच्या सरकाराक आणि त्या NGOनी हांव मागता की तुम्ही मिडल येया, एक टेबलार येया आणि तुमचे सोल्युशन काडा. नाल्यार भलतेच एक कोणाचे तरी राग आहा म्हणून इगो धरून परत परत सुप्रीम कोर्टान ते सोप्पे तुमकां सदांच संवय जाला म्हणून ते प्रयत्न करचो न्हू. आमचे गांवचे लोकांचे आमचे जे डिपेंडंट आहात तांचे उपकार तुम्ही विचार करचो आणि खंय तरी ह्या मायनिंगाचेर सोल्युशन हाडचे न्हू. आणि जर तांच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे ते आता कोर्टान वचून ते सांगता त्या प्रमाणे जाल्यार आनी 10 वर्सां मायनिंग चालू जावपा, तोपर्यंत आमी कितें करपाचें ही परिस्थिती जाता. त्यांचे काय केन्नाच सोल्युशन जावचे ना. 2018 आमी चालू गव्हर्नमेंटान कितें तरी रस्तो काडलो तेकाय ऑब्जेक्शन हाडले, त्यांनी खंय वायट केले. 88 लीज गव्हर्नमेंटान लीज रिन्यू करून दिल्ली ताकाय ऑब्जेक्शन हाडले. आता गोंय भितर जर तशें पळयत जाल्यार हजारांनी लिजां आहा. 88 लीज जर चलता तीच जर रेज्यूम जर परत केली सुद्दां जाल्यार ते जाता न्हू. हजारा जाग्यार एक 100 लिजां चलतली, तितलोच एनवायरमेंट डिस्टर्ब जावचो ना. हे त्या NGOन समजोवपा जाय आणि आमचे पोटापाण्याचे जे गोंय सरकाराकडे गोंय लोकांचे भुमीचे लोकांकडे मागता की आमकांय खंय तरी पोट भरपा खातीर आमचो प्रयत्न करूं, तुम्ही हेल्प करपा जाय. सगळ्यात तुम्ही गोवा फाउंडेशन किंवा आनी NGO तयार जातले. फाल्यां म्हाजो राग हांव दुसरो सरपंच राग जातलो हे जावपा जायना. हेच आमचे रिक्वेस्ट. आणि जे तरेन आमचे जे प्रयत्न करता हांव ह्या हितूंतल्यान आमी बाकी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकडे रिक्वेस्ट करता की तुम्ही हेतून ग्राउंड लेवल ग्रासरूट आमचे कडल्यान तुम्ही माहिती घेयात, ग्रामसभा घेयात की बाबा खरेंच कितले आहा ते अकाउंट घेयात आणि पळयात
आणि हो एक इंडो करून हो जो सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करात. न्हू 10 वर्सां जर कोर्टान लढत रावले जाल्यार लोकांचे कितें? होय प्रयत्न करात न्हू. या हांव रमाकांत बाबा तुमचो फायनली मेसेज कितें गोंयकारां खातीर, कारण कांय जाणांक जे मायनिंग एरिये भितर ना तांकां दिसता की खुबश्यो गजाली अशी जातात तशी जातात म्हणून. तुमचो मेसेज कितें? बाब आमचो जो वाठार आसा तो मॅक्झिमम सावर्डे मतदारसंघ आसा तो मायनिंग वाठाराचो बेल्ट आसा आणि मॅक्झिमम ज्यो मायनी आसा त्यो सावर्डे मतदारसंघ येता आणि किल्लपाल दाबाळ पंचायती चड मायनिंग आसा. आणि जेणे करून माझी एकूच मेसेज आसा की जे एनजीओज आसा ते एनजीओ आता वेगवेगळे भशेन थंय वेगवेगळे मांडटात. ते मांडचे परस तुम्ही गांवांत येवन जर तुम्ही ते 8 वर्सां भितर बाबा बाकीचे कोण तुमचे ज्यो बाकीचे काम करतात तांकां धाडून जर हे लोकांचे ग्रीवांसेस कितें, हांगा कितें प्रॉब्लेम अरायज जाल्या, हांगा सिच्युएशन कशें आसा, कशे पद्दतीन केल्यार कशें जातलें, हें जर घेवन गव्हर्नमेंट समज जर तुमकां नेगेटिव्ह सपोर्ट करिना जाल्यार आमी आयकोंक शकता. पूण 8 वर्सां हे चड 8 वर्सां म्हळ्यार खूब वर्सां जालीं. पूण हे तुमी कांय करिनासतना लोकांक बेश्टेक बारीक लोकांक कित्याक दरीक मारतात? आमची इतलें सिच्युएशन की सस्टेनेबल मायनिंग जावचें आणि व्यवस्थीत जावचें जेणे करून गव्हर्नमेंटाचो रेव्हन्यू जातलो आणि लोकांकूय कोणाय त्रास जावचे ना. होच मेसेज. लास्ट पुती बाबा तुमकां विचारता, तुमकां दिसता की राज्य सरकार जितली करपाक जाय, कारण अर्थव्यवस्था जेन्ना म्हणटात तेन्ना सगळ्यांत पयलीं जो प्रभाव पडटा तो लोकांचेर पडटा आणि दुसरो सरकाराच्या तिजोरीचेर पडटा. आज तुमकां पळयतना दिसता की स्टेट गव्हर्नमेंट इज डुईंग इनफ म्हणून? करपाक जाय तितले आजुनूय ते करिना अशें म्हाजें. कित्याक लागून? रिसेंटली जर तुवें पळयलें जायत जाल्यार देवेंद्र फडणवीसान जो विरोधी पार्टी आसा महाराष्ट्रांत आणि साखर कारखान्याच्या बाबतीत ताणें एक डेलिगेशन पयर अमित शहा कडेन धाडलें आणि त्यांच्या समोर त्यांची कफियत सगळी मांडली आसा, त्याची परिस्थिती कितें आसा ती. तशा पद्दतीचो एक प्रयत्न गोंयांतय चीफ मिनिस्टरान करचो आणि एक फावट हे सगळ्यांचे जे कितें आसा जे सरपंच आसत, रिप्रेझेंटेटिव्ह जे मायनिंग बेल्टांतले आसा त्यांचे रिप्रेझेंटेशन्स घेवन अमित शहा प्रायम मिनिस्टरांचे कडेन एकदां करचें अशी एक म्हाका दिसता की तांणी करपाक जाय, आवश्यकता आसा. श्रीपाद भाऊ आसा हांगा मिनिस्टर आसा आमचो, ताणें प्रयत्न करून हे एक अत्यंत करपाची गरज आसा. कारण एक मेसेज अशी आसा प्रॉब्लेम येता की परत परत तुमच्या सोशल मिडियात एक गोष्ट येता की 35,000 crores गफला आसा. आणि मनोहर पर्रीकर असताना ताणेच एक लेटर दिल्लेलें आसा, तुका जाल्यार म्हाजे कडेन डॉक्युमेंटेशन आसा. जो अमाउंट तो सांगला 35,000 crores आसा पळय, इट इज अ निग्लिजिबल म्हणून. आणि रिसेंट हे आसा ते 3,000 crores अशें कितें तरी कॅल्क्युलेशन सीएचे आसा असो म्हणून रिपोर्ट आसा. म्हणजे देर इज अ वास्ट डिफरन्स बिटवीन द आरोप जे करतात लोकांक हे करपा खातीर अट्रॅक्ट करपा खातीर 35,000 कोटी असो जो विषय आसा तो खंय तरी एकदा लोकां समोर त्याची सत्य परिस्थिती येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण सत्य परिस्थिती जोपर्यंत येना तोपर्यंत लोकय मिसगायड जातात. आणि खरें शाह कमिशनचो रिपोर्ट जो कितें फॉल्टी आसा आणि कसो आसा हे लोकां समोर थोडेशें येवपाची गरज आसा अशें दिसता आचार्य बाब. तातूंत तुमी थोडें काम करपाक जाय. निश्चितच, कारण आमचें कामूच तें की अल्टिमेटली खरें लोकां मुखार दवरपाचें. आनी आज ह्या कार्यावळीची उद्देश होच आशिल्लो की आमकां मायनिंग वाठाराक जेन्ना आमी नासतात तेन्ना थंय एक्चुअली ऑन ग्राउंड लोकांची व्यथा कितें आसा ती आमकां कळना. आणि ताका लागून जेन्ना राज्याची अर्थव्यवस्था इतली वायट आसा जंय सरकाराक आपल्या कर्मचाऱ्याक पगार घालपा खातीरच सामके त्रास काडचे पडटा, तेन्ना जर मायनिंग जर आतां स्टार्ट जायना जाल्यार गोंयचे फुडें कितें जातलें आनी कशें जातलें? बिकट परिस्थिती आसा. कारण टुरिझम जे आसा पळय ते टुरिझमूय गोंयचे बेगीन सुरू जावपाचें ना. बरोबर, टुरिझम टुरिस्टच येवचे ना. अशा कंडिशनात टुरिस्ट खंय येतले? तर टुरिझम आमच्या हाताक ना, बाकीचे सेक्टर आमच्या हाताक ना. अशा परिस्थिती भितर जर मायनिंगूय स्टार्ट जायना जाल्यार राज्याचें कितें आनी कशें हाल जातले ते चिंतल्यार सुद्दां भंय दिसता. त्या खातीर ही आयची कार्यावळ आशिल्ली. हांव इतल्याचेर थांबतां. सगळ्यांक थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. देव बरें करूं.